भेटयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त तेई मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो गणपतीक जावन लग्ना जिविताची 50 वर्सां भांगरोत्सव संभ्रमच्या उर्बन आणि सेब्रीन आज तुमी दोगांनी प्रारंभ केल्लें भुरग्यां बाळांनी सुपळ करून भुरग्यां बाळांक बरें शिकाप मार्गदर्शन वाडावळ हें सगळें गरजेचें दिवन आज खंडीत जावनी भुरगीं तुमची हो जुबल्यो संभ्रमूंक जाय म्हणल्यार संतोशान हांगासर ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन उपरांतल्या कार्यक्रमाक खंडीत जावनी आयती जाल्यांत देवान केल्लें सर बरेंपण आमी नियाळत आसतना आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी वाचता की बापान जेजू म्हणटा आपणाचो मोग केला तशें आपणेय बापाचो मोग केला बापाचो मोग केल्ले बरी तुमचोय आपणें मोग केला त्या देखून म्हज्या मोगांत तुमी रावा जाय आनी म्हज्या मोगांत कोण रावतात ते म्हजे इश्ट म्हणून तो म्हणटा आनी त्या इश्टांक कितें गरज आसा तें सकड हांव दितलोय म्हणून जेजू म्हणटा खंडीत जावनी मोग ताचे तावन सगळें जिवीत प्रारंभ जावचें आनी तुमचेंय जिवीत थंगातपणांत मोगा मारिपात प्रारंभ जालें त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना सांगात आसा आमचे जिणयेंत कांय तरी उणेंपण खंडीत आसा तें आमी वळखून घेवया आनी हें जुबलेवाचें मीस फळादीकपणी भेटोवन फुडलें तुमचें जिवीत आनीकी मोगान विस्वासान आनी बऱ्या भलायकेन तुमी मुखारसून वरचे खातीर आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत म्हागे वंशदान संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं बापाच्या एकल्या
पापाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा सर्वपदवेदार बापा उर्बान आणि सेव्हरीन या पती पत्नीच्या लग्नाच्या 50व्या वार्षिक दिसा तांणी जिवितांत आनी बाबार्थान ल्हान व्हड केल्ल्या भुरग्यां बसत आनी ह्या 50 वर्सांनी एकवटान जियोवन तांणी केल्ल्या बऱ्या करण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी तांकां कनवळायन पळय म्हणून मागता जशें तुवें तांच्या मोगाचीं पयलीं फळां लग्नाच्या वर्त्या संस्कारा वरवीं पवित्र केली तशेंच तांची उतर प्राय फळां बरीत कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. लेविशास पुस्तकांतलें वाचप. ह्या जुबले वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेलाकडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेलाकडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबले वा उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. पसलेच्या वर्सा संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलीं चड वर्सां आनी जितलीं उणी वर्सां तितलीं मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवा भियोन चलूं. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. तुमी म्हज्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणे जियोंक जाय. तुमी ते पाळूंक जाय. तांचे प्रमाणे चलोवंक जाय आनी अशें तुमी तुमच्या अधीन आसलेल्या देशांत सुरक्षीत जियोंक शकतल्यात. भूंय आपलें फळ दितलें. तुमकां दादोशी काण मेळटलें आनी तुमकां सुरक्षीत जियेतल्यात. देवाचें उतर हें. तुझे कान मुनीस
येता सर्वीस पुरा कितलो मोगाळ मोगाळ आमी जिव्या सर्वीस पुरा कितलो दयाळ दयाळ आमी जाव्या सर्वीस पुरवूर तो सर्वीस पुरवूर विश्वास पुना सोलुया सर्वीस पुसण मोई पासा जिव्या सर्वीस पुर कोरो सुस्नी काय सांभाळ्या आदेशाची मोलादी जिनी सदाच पाळ्या मोग सर्वेस पुरा सेगितान देवून येता मोग सर्वेस पुरा तुझे कान मुनीस घेता मोग सर्वेस पुरा सेगितान देवून येता मोग सर्वेस पुरा तुझे कान मुनीस घेता सदाच पाडसो स्वास्ती जिवीत दिवचो सर्गी देवी सर्वांक पाठोवचो मोठो स्वादीक सोम्याचो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना
कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सक्कड तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. 50 वर्सां खाजरी जिविताच्या ह्या जुबलेवाच्या संदर्भार आयचे प्रमुख व्यक्ती उर्बन आनी सेव्हरीन लोबो तांच्या भुरग्यांनो, सैऱ्यां धैर्यानो, इश्टामंत्रांनो, परतो संभ्रम आमकां देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक फाटल्या 50 वर्सांनी ह्या जोड्यान एकामेका विश्वासीत रावून तांच्या खाजरी जिवितांत देवाक दिल्ली बास्त तांणी पाळल्या देखून आमी तांकां देवाक अर्गां दिवंक हांगासर जमल्या. एक यासाक प्रायवंतो जायते वर्सां मिशनरी वावर करून निराशी जाल्लो. सबार कश्ट, सबार अनवरां ताचेर आयिल्लीं. इतलें सर काम करून हांव देवातावन कितें आशेव, देवान कित्याक म्हाका भरपूर बेसांवां दिवनात असल्या बेजारायन आपल्या घरा तो पाटी येता आसतना त्या घराच्या मुखल्या बागलाचेर कोणें एक चीट चिटकायिल्ली आनी त्या चिटींत अशें बरोवन आशिल्लें, कावंट युअर ब्लेसिंग्स, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. देवान तुजेर वतुल्ल्या एकेकेच बेसांवाचो उडास कर. देवान तुजे थंय कितें असर्यां केल्यांत पळय. देवान केल्लीं अशर्यां पळोवन तूं खरेंच अजाप पावतलोय. ही उतरां 5000 गितां आनी गायनां घडलेल्या जॉनाथन ऑटमन ज्युनियर हाच्या बुकांतलीं. ह्या याचकान ही उतरां आयकलीं, ताका ती चीट मोलादीक दिसली, आपल्या बोल्सांत ताणें दवरली आनी ही उतरां ताणें सदांच आपल्या काळजांत तावन गायलीं. मोगाच्या उर्बन आनी सेव्हरीन, फाटल्या 50 वर्सां उपरांत आज तुमी ह्या आल्तारी मुखार आयल्या. तुमी सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत विस्वासी रावतेल्या आनी मोग करतेल्या म्हूण तुमी भास दिल्ली ती परत तुमच्या उतरांनी तुमच्या जिविता मुखांत ती संभ्रमूंक आयल्यात. आज हें जोडें देवाक अर्गां दिता, कित्याक फाटल्या वर्सांनी देवान तांकां सांबाळलां. तांच्या लग्नाच्या एकवटांत तांकां बऱ्या रितीन देवान आशिर्वाद दिला. कशें बरो रूख बरें फळ दिता तशें तांकां देवान बरीं भुरगीं दिल्यांत. ह्या मुखांत तीं मायपाशी जीवन आसात. देवान आदावंक आनी एवेक सांगात हाडलें आनी ती सांगात आसचें पळोवन देवाक संतोश जालो. हें जोडें फाटल्या 50 वर्सां तावन सांगात आसचें पळोवन देवाक खंडी संतोश पावतलो, संतोश जातलो आनी देव तांकां आशिर्वादांनी भरतलो. एका सरदारजीक कन्नडा भाशेन भाशण करूंक सांगिल्लें. ताका कन्नडा सोमा येनातलें आनी देखून तो जायत म्हणालो. ताणें अशें भाशण केल्लें, इंदू नन्न मदुवे इल्लिगे नन्न खातें मुगीत. आपणाचें आज काजर हांगासर म्हजी जिणी आखेर जाता, पूण ह्या जोड्यान 50 वर्सां तावन तांचें खाजर जिबी सदांच जेवन आयल्यान, सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत, भलायकेंत, नासमाधानेंत, कश्टांत, बुखेंत, दुबळिकायेंत ती जेवन आयल्यांत आनी तांणी कितें 50 वर्सां आदीं देवाक दिल्ली साक्ष, देवाक दिल्ली बास्ती पाळून आयल्यांत. आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें
जुबलेवाचें विवरण आसलें तें वाचप लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें परण्यासोल्ल्यांतलें 25व्या अध्यायांत जुबल्या वर्साचें विवरण दिलां. आमी सवार जुबल्यो करता. दामपुरो 25 वर्सांचो, सिल्वर जुबल्यो म्हणटा 40 वर्सांचो, रुबी जुबल्यो 50 वर्सांचो, भांगराळो जुबल्यो 60 वर्सांचो, वज्राळो जुबल्यो. पूण पवित्र पुस्तक एकाच जुबल्या विशयान उलयता. तो जावन आसा 50 वर्सांचो जुबल्यो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 फावटी 7 वर्सां म्हणजे 49 वर्सां 49 इयर्स हो अंक संपूर्ण जाता म्हूण अर्थ. आनी 7 संपूर्ण अंक कित्याक 7 दीस आसात हप्त्यांत, 7 सक्रामेंत आसात. आनी मातेवाच्या वांजेलांत पेद्रू जेजू लागीं विचारता म्हजो भाव सूख केल्ल्या वेळार कितले फावटी हांवें बक्षिजय. 7 फावटींगी. ताणें चिंतलें 7 फावटी बक्षिल्यार संपूर्ण जाता म्हूण सांगून. पूण जेजू ताका जाप दिता 7 फावटींनी बगार 7चे 70 फावटी म्हळ्यार लेख मितनातले फावटी. अशें जुबलेवाच्या वर्सा अशें बरोवन घालां. तुमी कोंब पुंकूंक जाय म्हणजे संभ्रम चलय जाय. शेतांत वमचें न्हय. जें कितें शेतांत मेळटा तें खावचें. जुबलेवाच्या वर्सा हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा पाटी येवंक जाय. मोलाक घेतना वा विकतना कसलोच अन्याय करचो न्हय. देवाच्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणें तुमी जियेवंक जाय. तें पाळूंक जाय आनी त्या प्रमाणें चलोवंक जाय. तुमचेर म्हजो आशिर्वाद पडटलो म्हणटा सर्वेस्पर. ह्या जुबलेवान सगळें कुटुंब सगळें देवान सांगिल्लें पाळून आयलां. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी सांगाताच देवाची भरपूर आशिर्वादां मागया. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. खंडी जावनी काजरी जिवितांत फकल न्हवरो एकामेका इश्ट आनी इश्टीन सगळ्यांना जे जिवीत एकामेकाक करसूंक आसा. एकामेका मोगान जिवंक आसा. काजर जिवीतांत सगळें संपूर्ण ना. जायतें उणेंपण आसा. ती दोगांय एकामेका परिपूर्व कॉम्प्लिमेंटरी. अशें आसतना कितें एकल्या तें उणें आसलें आनी एकल्यान भरती करूंक आसा. खंडी जावन ह्या जोड्यान तांच्या जिवितांत कितें आसलें उणें आसलें भरती केलां मात न्ही. देवाक ती मेसवून जियेल्यांत. आनी देखून देवा लागीं आज तांच्या जुबल्या वेळार आमी तेंच मागोवंक जाय. तांकां देवाची भरपूर आशिर्वादां कित्याक तांणी तांच्या जिवितांत उरचें तसलें फळ दिवचें मेळचें खातीर तांणी प्रयत्न केला आनी फळ जावन आसा देवाचें भरपूर आशिर्वाद. डेल्लींत कॅथेड्रलांत सरिल्ल्या एका काजरी जुबल्या वेळार त्या जोड्याक उल्हासून सुप्रीम कोर्टाचो नितीकर्ता जोझफ कुरियान म्हणालो तुमचीं काजरां खूब सारी जाय कोर्ट न्हय. जर तर कोर्टांत वकिलांनी वाद विवाद केल्ले बरी तुमी घोव बायलां कुटुंबांत झगडें करता तर तुमी जिखनात तुमी चलवतात मात न्ही. तुमचें कुटुंबी चलवता आनी तुमचें कुटुंब फासलोवन वेता. जर तर कुमसारींत देवाचें बोगसाणें मागले परी एकामेकाचें बोगसाणें मागून एकामेकाक बरें मागून मागण्यांत जियेता तर तुमचें कुटुंबांत बाळू वता आनी मोगान उरता. आनी देखून सांत पावल एफेसकारांक बरोवन सांगता ल्हानवीक बोळीं सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें सोडवणें सुदारसून व्हरा. एकामेका मोगान तुमी जियेया. हे अर्थ बरी शब्द. ताची गुंडाय मेजूंक खंडीत जावन असाध्य. आनी खंयसर बोगसाणें ना थंयसर विस्वास ना. आनी खंयसर विस्वास ना थंयसर मागणें ना. आनी थंयसर खंय मागणें ना थंयसर कुटुंब ना. देखून आमी ह्या जोड्याक बरें मागतना हो जुबल्यो कित्याक करचो. जुबलेवाचो उद्देश कितें. एक बरें नार 4 संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जुबल्यो करचो कित्याक खातीर म्हूण सांगून पयलें टू लूक बॅक एंड टू थँक गॉड. फाटीं पळोवंक 50 वर्सां आनी अर्गां दिवंक. फाटल्या 50 वर्सांच्या लांब जिणयेर देवान ह्या जोड्या बेसांवां गेल्यांत पिडेशिड्यांत कश्टान वरान देवान सांबाळ वेला. ह्या खातीर देवाक आमी
अर्गां दिवंक जाय. इट इज टू लूक बॅक अँड टू थँक गॉड. दुसऱ्यान टू लूक अहेड अँड ट्रस्ट गॉड. देवाचेर बरवसून जिणी मुंद आसूंची. 50 वर्सांचो जुबलेव जालो. प्राय सोडून येतना भलायकी उणी जाताना मुखार कितें हें सवाल प्राय जाल्ल्या हर एकल्याक दोसता. प्राय जाल्ल्यांक मातनी आमकां हर एकल्याक दोसता. कित्याक फाल्यांचें कितें आसा म्हणल्यार आमी जाणाव. आनी ताका जवाब देवाचेर विश्वासून ताचेर पात येवन मुखले दीस सारचे. खंडीत जावन ह्या जोड्याक आमचो भाव ताची भलायकी बरी ना आनी अशें आसतना देवाचेर बरवसून मुखले दीस तांणी सारचे. तिसरें टू लूक विदीन अँड सीक गॉड. जिणयेन मागण्या मुखांत्र देवाक सोदचें आनी देवाच्यो विचित्र मांडावळी जाणा जमचें हर प्रयत्न करचें. कार्डिनल फुल्टन जेसीन म्हणटा काजर जिणयेंत दोगांनी भागार तेगां. तिसरी व्यक्ती जावन आसा सर्वेस्पर देव. देवाक तुमच्या सांगाता घेया. तुमच्या कुटुंबाक कितेंच उणें आसचें ना. आनी देवाक तुमच्या कुटुंबांत जागो दितात म्हळ्यार मागणें करतात. देवाक तुमच्या कुटुंबांत मर्य माय मुखांत आपयतात. तुमचे मुखले दीस समाधानाचे जातले. आनी चवथ्यान तो बरयणार म्हणटा टू लूक अरावंड अँड टू सर्व गॉड. आमच्या भोंवतणीन दिश्ट घालूंक देवाची सेवा करूंक. आमची जिणी एक दीस मायाक जाता. आमकां दिल्लें तालेंतां, आमकां दिल्लें बरेंपण, आमकां दिल्लो दुडू, आमकां दिल्ली ग्रेस्काय केवळ आमचे खातीर न्ही हेरां खातीर वांटून घेवंक जाय. आनी थोडेपणी हेरां खातीर बऱ्या कामा खातीर दिल्ल्या वेळार देव ते मेसवता. देव भरपूर आशिर्वाद घालता. आनी हो जावन आसा अर्थ जुबले वासो. देखून पयल्या सुवातेर देवाक टू लूक बॅक अँड टू थँक गॉड. फाटीं पळोवचें 50 वर्सां देवाक अर्गां दिवची. टू लूक अहेड अँड टू ट्रस्ट गॉड. देवा मुखलें वर्सां पळोवची आनी देवाचेर बरवसो दवरचो. टू लूक विदीन अँड टू सीक गॉड. भितर काळजांत देवाचो आदार मागचो आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे जियेवचें. अँड टू लूक अरावंड. आमच्या भोंवतणी पळोवचें अँड टू सर्व गॉड. देव आमच्या भाव भयणी ते आसा तांकां आमचें बरें मन दाखोवन आमची जिणी सारची आनी ह्या रितीन आमचो जुबलो वार्ता बरी जाता. तर किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी ह्या जोड्या खातीर मागया. आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवं. जाकोबाच्या देवाचें नांवान तुमकां राखोवं. सगळीं तुमचीं भावनां तो मनान धरूं. तुमच्या काळजाचे अत्रेक तो बागोवं आनी सगळ्यो तुमच्यो येवजण्यो तो सुफळ करूं. तुमी मागतात तें सगळें सर्वेस्पर देव तुमकां लाभों. आमेन. देव ह्या जोड्याक भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन.
मोगाळ भावां भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप जावन आसून आमची ताच्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी तो आयकता म्हणल्यार खऱ्या भवार्थान आनी पातयेन आमच्यो गरजो भवार्थाची प्रार्थना करून बापा समोर आतां दवरया. तुमची जबाब आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. आमचे प्रार्थना येसुमिया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबां मोगाची आनी शांत समाधानाची रावळेरां करूंक विशेष मिनात घेवंक आमी तुजो आदार मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा आज लग्नाचो 50 वर्सांचो उत्सव संभ्रमच्या आमच्या पप्पा मम्मीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या जिविताच्या संजेर ती पोयन करतना तांकां कुडीक भलायकी, मोतीक समाधान आनी काळजान उल्हास दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी मायामोग एकवट विश्वासपण समाधान आनी भोगसाणेचो मनोभाव रास करून आमच्या समाजाचे आनी पवित्र सभेचे स्वरूप नवे करूंक कुटुंबाच्या वडिलांक तूं आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या आमच्या तरुण जोड्यां पासून आनी आयले वार लग्न जाल्ल्यांनी सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावून मोगान आनी माई पसान एकामेका सांगात दिवन तांच्या भुरग्यांचे भविश्य प्रकाश बरीत करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बांद तुटोवन आनी लग्नाच्या बेसाची पवित्रकाय नेगार कर समस्यांक बली जाल्ल्या काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिणेचें मोल समजून एकामेका बोगसून तांचे आनी तांच्या भुरग्यांचे बरेपण चिंतून परत कुटुंबा जिवीत नव्यान रुपीत करीशे तुजो आदार मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मोगाळ आमची प्रार्थना तुजे समोर आमी दवरलेली दयेन तूं स्विकार कर. 50 वर्सां लग्नाचें जिवीत संभ्रमच्या ह्या जोड्याक तुजें बेसावांनी तूं बर. हर एकल्याक आमकां तूं एक न्ही तर एक आपोवणें दिलाय. त्या आपोवण्या प्रमाणे आमी आमकांच मोगान एकामेका समर्पण दिवंक आनी अशें ह्या मारिपात तुजो मोग आमी आपणायिल्लो तो वांटून घेवन तुका महिमा दिवंक आमकां तूं पावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान नंबर 130 C75. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा उखून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उडो घे बाय घे आमचो भाव काणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परत घे बापा घे उडो घे बाय घे आमचो भाव काणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परत सरस करताय पिडा शिडा धुळी काय एकच तू हर साखरेपे बापा तुका समर्पिता घे बापा घे उडो घे बाय घे आमचो भाव ताणीक जावन भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परत बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
म्हणटा तसलें जामन मागात. भोव मोगाळ बापा उर्बान आनी सवरीण पती पत्नीच्या भांगरा उत्सवा पासत हे दिन वाचण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पीत हांव. आनी इतलीं वर्सां मोगान आनी विस्वासपणान एकठांय जियेल्ल्यांक त्या मोगाच्या एकवटान सांबाळ आनी तुजे शांतीन दिसान दीस अदीक भर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजें सामकां एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सर्वेस porto सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. मुसगी तुझे सर्वेस पोराची बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडोनी देनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या आवडासाक करात. भावार्थ सोगोट पर तुझ्या तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे
जीवनपण आम्ही पदरता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिडे पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत भाग्यवंत मातियास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सुमयान शिकयलेले मागणे बापा लागीं मागून आमी आतां दीर्घ घेवन सांगता म्हणग्या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकयल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान बरी भलायकी सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माये मोगाचो एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. जावन आसा जेजू देवाची सेडी ही संवसाराचें पाप काडटा ती सेडयेच्या जेजूच्या ह्या जेवणाक आपयलेली
आमी सर्व सुभागी सुम्याक तुझे धैर्यचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 192 ಡಿ 89. काळीस मुझे आशेवडासा काळीस मुझे लालेवडासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता मयेल्यान तुझ्या काळीस मुझे आशेवडासा काळीस मुझे लालेवडासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता मयेल्यान तुझ्या तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी खरी घडी रावता तानबुके वेळी बोगसून पाका मेळ्ळी सोरो दिवून पोसता काळक्या कारारी दिवो जाऊन येता संसारी पयलारी गोरवोचो मोजो जाता ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशेवडासा काळीज म्हजे लालेवडासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता मयेल्यान तुझ्या प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा या पती पत्नीक उर्बान आनी सेब्रीन हांकां इतलीं वर्सां एकवटान तुवें सांबाळ्ळीं देखून आनंदान आमी ह्या दिन वासनाच्या जेवणांत वांटो घेतला. तांचे उतर प्रायेंत तांकां सांबाळ आनी संवसारांतले तांचे दीस बरतस संवसारांत जोडलेल्या एकवटाचो सर्गीच्या सुखान संपूर्ण पळ भोगूंक तांकां पवो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. तिदोडे आशिर्वादाक तकली बागावून धरा. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्या आस्पताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळों. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार संसाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडोवका. दयेकर एक घडी बरोबर बसया. हांगा हजर आसल्या भोवमानादीक बाप जेम्स सोज आनी सक्कळ सैरंदेरांच्या नांवान ह्या जोड्याक उर्बान आनी सेवरीन लोबो हांकां बरो बंगराळो काजरी जिविताचो दीस मागता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमचो भाव सबार पुटी ताची भलायकी बरी नातली. ताका घरा कुमगार व्हरून गेल्लो. आज तो पळोवंक बरो दिसता. बरी भलायकी देवान ताका दिला. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. बंगराळो दीस आज बंगराळ्याचो काजरा दीस म्हणटाना आमकां ह्या पिरगेजांव आयल्या उपरांत पयलें कार्य देखून थोडी इल्लीशी सुरवेर घुसपट जाली. दायकन सुदासन वरां आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या जोड्या खातीर मागिल्ल्या भोवमानादीक बाप जेम्स सोजू ह्या कुटुंबाचो सैरो आनी सांगातास मंजूर पिरगेजेचो विगार आनी विगारवार तांकां तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटाना ह्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी सांगातास तांच्या हांगासर जायती तयारी केल्या. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गायन पांगडान आमकां मागोवंक कुमो केल्या. अपुरबायन कांतारां गायल्यां तांकांय देव बरें करूं. आनी हजार जाल्ल्या तुमकां हर एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी पाद्राप दोग सांगाता ह्या जोड्या सांगाता आमी एक फोटो काडटल्या. उपरांत कुटुंबाक एक 2 फोटो काडूंक अवकाश आसा. दायकन इगर्जेची पवित्राय सांबाळून तुमकां उलो दिता. उबे रावया आनी निर्गमान गीत गावचें. पान नंबर 361 Q6. विश्वासी सोम्यामी राकाम सुबा शिवोय पुर्या लाली माता भुरगीं तुजी विश्वास मोगांगो वाडो मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुर्पेजर मोगान आमकां वाडो कुर्पेजर जीव समर्पण देवान आमकां विश्वास पडा मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या कुर्पेजर मोगान आमकां वाडो कुर्पेजर जीव समर्पण देवान संसादर्यान जिनी तरवान
कष्टांवरांचे वादळ येताना मोगा सुवाय लग्नाची वितान तुझी संगी सम्या किती सुना विश्वास पुरा मोगाची घरात आमच्या सोन्या कृपेच मोगा नका बगेन कुटुंबा बगेन कुर्सो जय करुवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित्राचे नावी आमेन. म्हणून नोजो दादल्या आनी स्त्रिये मोदलो सांगात तांचो देवान फावो केल्लो एकामेकाक तांणी दिवचो सैरीक सोडलो तांचे मोदे जाल्लो आखेर पर्यंत तांणी पाळचो लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिल्लो कृपेन तांकां सदां भरसो देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा Sangha
विश्वासी रावची सांगा सदांच चलावची सांगा एकवटान रावची सांगा दोशीनूय जावची सांगा विश्वासी रावची सांगा सदांच चलावची सांगा सांगा जुंयसर तूं आसाय त्याच रस्त्यार दोल्ली वाट ज्या जाग्यार तूं मेवताय थंय रावतलो दीस रात जुंयसर तूं आसाय त्याच रस्त्यार दोल्ली वाट ज्या जाग्यार तूं मेवताय थंय रावतलो दीस रात मोग तुजो सोदूंक आयलो सदां काल मेवलो तुजो सांगात मोगान पडोन आमी वाटतली दोगांयनी जिविताची वेंगेन घेवन आतां पडोंक ना संवसार उडा शेतां तुज्या सांगाता भोंवतलो आतां जाणटी पिराय पासून येयल्या तुजी सेवा करूंक रावता मोगान पडोन आमी वाटतली दोगांयनी जिविताची वेंगेन घेवन तुका सासना करकेल्या दुनियाद मोगाची दुनिया देवान हाल बघायचो तुम्ही बसते असताना इल्ले मुखार येवन बसा पळय तुम्ही पुरा पाटींत बसल्यात आता मुखार पळयतना इल्ले बेजार जाता म्हाका त्या देखून तुम्ही इल्ले मुखार येवन बसा पळय इल्ले मुखली लायन सोडल्यार पुरो उरले पुरो तुमकांत म्हणून दवरले आज तुम्ही येवन बसचेत इल्ले मुखार या पळय मुखली बसका तुम्ही घेवच्याक तुमच्या लागीं विनंती आसा इल्ले मुखार या मुखार येवन तुमची बसका तुम्ही घेवची मुखली एक इल्ली लायन कुटुंबाच्या सोडल्यार पुरो उरली पुरा तुमकांत आज हांगासर बसका घेवंक आता तितली जाणां मुखार येवन बसा येया उपरांत आयिल्ल्यांक आमी फाटल्यान इल्लो जागो सोडया मुखली चारां पुरा भरती करया ह्या कुशीनी बसयेत ह्या वेदीच्या राईट आनी लेफ्ट सायडीनी तुमी बसचे जायत घे काळजान पेटला मोगाचो तो उजो तूं म्हजें हांव तुजो तुजे विणें मोगार हांव नेजो फुलां पोरी
तुझ्या मोगान जिवीत मोशें सारूंक सोदता मोय पासा तुझ्या गोपान मोगा सदां काल रावूंक आशेता काळजाचे खोलाय एकता पावसांक सोदता कुशाल दवरतलो रडोंक दिवचो ना सांगातान सारची दोगांय फुडलीं हीं वर्सां मोतीन दर म्हजे असलो दुसरो मेवचो ना एकूच फावटी मोग म्हजो कोणी तूं पळय उखलून हाडटा तुका नखेत्रां फुडें कांयच करचो ना तुका दितलो सोबीत देखून निमेर पडोन उद्गारता एकूच फावटी मोग म्हजो कोणी तूं पळय उखलून हाडटा तुका नखेत्रां फुडें कांयच करचो ना तुका दितलो सोबीत देखून निमेर पडोन उद्गारता I love you. Sperace doberesne oitos tuca sopon purezale gor sodu bair sortana kushal cae calizrolle tu moga moja jivitan Evandile moga cendere Aistuca moja gopandoru che devole bagma cambiaule un calza sodat ascetali Sasınak eksan magtali Ay çanha tuzo Anik tu mojirani Kuşal kayci Sopna puri zahali Kushal cae Giuda dusla Uraranto Korumboro Visvashirauya Eka meka Utraci Galun mudi Altaramukar Bastilia tukar Orosu, tu so sangadzai, itlec puro, ani kajc naka. Kalza, sodat, ascetali. Gopandoru, sasınak eksan magtali
शान तुझो आणि तू मोजी राणी खुशाल खायची स्वप्ना पुरी झाली Saudades așteptării Opandoru Sasnam examatari मोगचनो तुमकां पळयते आसतना म्हाका खुशी जाता संतोष जाता सुमेस्ता तुमी बरीं दिसतात सांगा कशी आहात तुमी बरी आसात या बरी आसात म्हण आयकून खुशी जाली आता कोण पुरापळे संतोषान आसा तांणी एक पटी ताळयो दिवच्यो संतोषान आसली भोव बरें सगळे आमी संतोषान आसा म्हणगे एका परबायच्या कार्यांत वांटो घेवच्या खातीर हांगासर आयल्या तर आतां हें कार्य आराम करया कितें म्हणटात करयांगी नाका करया ओके बरें जमलेल्या सुमेस्तांक देवाच्या कृपेचो हो दीस हांव मागतां मगचनो 50 वर्सां आदीं सर्गींच्या बुकार रुपयाळ्या पानार बंगराळ्या अक्षरांनी बरोवन घाल्लीं 2 नांवां तीं जावन आसात मणेस्त आनी मणेस्तीन उर्बन आनी सेवरीन लोबो हांची लग्नाच्या बंगारोत्सवाच्या या संभ्रमांत वांटो घेवन सुबीत जोडयांक बरें मागच्याक आणि उल्हास पाठोवच्याक आमी सुमेस्तां हांगासर जमल्या हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक सुबीत कुटुंबा तर्फेन मोगाचो प्रणाम पाठयता बऱ्यांतलो बरो स्वागत तुमकां सुमेस्तांक हांव करता एक पटी घट्ट ताळयो दिवया एकामेकाक आमी स्वागत करया मोगचनो अपुरबायच्या सुवातेर आमी आसां भोंवतणी दिश्ट घाल्यार प्रकृतीची 25 सोबाय या जाग्यार हांगासर उठून दिसते आसा भोव नितळ प्रशांत वारें या जाग्यार हांगासर वळूनच आसा या सुबीत आंगणांत एक सुबीत वेदी कुटुंबा खातीर म्हणून सोबयलेली आसा तर आतां लग्नाच्या बंगारोत्सवाचे सुबीत जोडें तयार जालां आपणाच्या सुबीत दोगां नत्रां सांगाता मेटां काडून ह्या वेदीचेर येवच्याक आनी तांच्या फाटल्या कुशीन तांची भुरगीं कुटुंबादारां सांगात दिवंक तयार जाल्यांत तर वोवळ्यानो बसून रावया तोंडार इल्लो आसो हाडया संगीतच्या नदान सुबीत थाळयांच्या आवाजान अपुरबायच्या सुबीत जोडयांक ह्या सुबयल्या सुबीत वेदी मुखार आमी सुमेस्तां स्वागत करया Gatti taglio di via. Yes. Yes. बघचनो संभ्रमाच्या सुबीत वेदी मुखार या संभ्रमाचे सुबीत जोडे आसा मणेस्त आनी मणेस्तीन उर्बन आनी सेवरीन लोब येगडी तांकां पळयागी कितल्या अपुरबायन ती सोपतात निगे कितल्या अपुरबायन नेसल्यांत कितल्या अपुरबायन ती सोपतात कुटुंबा संगी या सुबयल्या सुबीत वेदीचेर ती आसात
ती आज बरी दिसतात, सुपर दिसता, चंद दिसता जाल्यार घट्ट 2 ताळयो दिवया. ह्या दिसाचे उल्हास तांकां आमी पाठोवया. आनी मगचनो ह्या जोड्यांक 5 जाणां भुरगीं, 5 फळां लग्ना जिवीत असो फळ जावन देवान ह्या जोड्यांक दिल्लें आसा. आनी ती 5 जाणां हांगासर आसात. तांचे उकल्यो आसात, जावय हांगासर आसात. ह्या सगळ्या कुटुंबाक मगचना परत एक पडी ताळयांचो शिवर दिवन आमी बरें मागचें. आनी आतां या हांगासर उबे आशिल्ल्यांनी तुमची मुखली बसका घेवच्याक विनंती आसा. मणेस्तांनी मणेस्तिनीन आईच्या होकल आनी न्हवऱ्यान वेदीचेर वेचाक विनंती. मगचनो बंगराळे जोडे आमचे मुखार या सबैल्या सबीत वेदीचेर सोपता. आणि मगचनो बंगराळ्या जिनियेची खाणी बहु अपरुबायेची. तांच्या लग्न जिवितांत तांणी सुख पळयलां, कश्ट पळयलां, दूख पळयलां, निरासपण पळयलां. जाल्यार केदींच ती दोगांय भियोवनांत खाऊ जेवणांत आयिल्ले कश्ट देवाचेर बरवसो दवरनो, एकामेकाचेर मोग आनी बरवसो दवरनो तांणी फूड केला. आनी एक सोबीत कुटुंबा जिवीत, एक सोबीत घराणे ह्या जोड्यान बांदून हाडलेलो हो संतोष तांचो जावन आसा. आनी मगचनो आनी आतां ह्या बंगराळे जोडे हांगासर उबे रावता. 50 वर्सांचे बंगरोत्सवाचे हांगासर ती आतां हो संभ्रम आतां उक्तावन कर्ण तांचो संतोष ती आमच्या सांगता ह्या वक्ता वांटून घेतात. तर आतां मणेस्त उर्बन आनी सेवरीन लोबय एक घडी तुमी उबे रावा पळया. मगचनो 50 वर्सांचो हो उत्सव ती आतां एक तस्वीर उक्ते करच्या सवे हांगासर ती आतां संभ्रमतात. ह्या वक्ता आमी समेस्तांनी तांकां घट्ट ताळयो दिवंक आसात आनी बरें मागोवंक आसा. भुरगीं त्या कुशीन ह्या कुशीन रावा पळया. मगचनो घट्ट ताळयो दिवया, उल्हास आमी पाठोवया. देव बरें करूं. मगचनो 50 वर्सांची लग्नाची खाणी थंयसर त्या तस्बिरेंत आटापलेली आसा. आनी मगचनो आमी समेस्तां संतोषान बंगराळी काळजां घेवन बंगराळी जोडयांक बरें मागोवंक आयल्या. हांगासर आमचे सांगता ह्या वाड्यांत गुरकार जावन सेवा दिवचो मणीस आसा वलेरियन फेर्नांडीस. एक घडी तुमी उबे रावचें. मोगान तुमकां आमी स्वागत करता. सोबीत 2 ताळयो दिवया आमच्या वाड्याच्या गुरकाराक आनी आमी स्वागत करया. आनी मगचनो उतरांनी स्वागत केलें. आनी आतां एका नासाद्वारे तुमकां समेस्तांक स्वागत करच्याक कुटुंबाचें एक भुरगें आसा स्वीडल लोबो. आतां मुखार येता. नासाद्वारे तुमकां समेस्तांक हांगासर स्वागत करता.
सुन सुन संगी मिळून संतोष वाटून घेऊया माया मोगान कुशाल कायन सत्संग देव्या हंगासलच्या कार्ये सुसंतोष बघून राव्या माया मोगान कुशाल कायन सत्संग देव्या हंगासलच्या कार्ये सुसंतोष बघून राव्या सुप्या रीती कार्ये सोडून आम्ही आधार जाव्या बोवापुरबायच्या रितीन नासाद्वारे स्वागत केल्यास विडल लोबो तुका आम्ही देव बरें करूं म्हणटा मग चनो अपुरबायचे जोडे आमचे मुखार आसतना आज या जोड्यांक आमी समेस्त बरें मागोवंक आयल्या आनी ह्या वक्ता मग चनो आमच्या रसनारा लागीं या जोड्यांक लागीं आडल्या आमच्या देवा लागीं या जोड्यां खातीर आमी मागोवंक आसा इदोळचें जिवीत तांचें सुखाचें संतोषाचें जालां मुखलें जिवीती बऱ्या सुखा संतोषाचें जावं दी म्हणून आमची मागणी आतां आमी देवा लागीं उबारचो वेळ मुगचनो मोठवी एक मागण्या विधी हांगासर आसतली आमी समेस्त ह्या मागण्या विधींत भक्तीपणी भाग घेवया देवाचें हजरपण आमी हांगासर मागण्या द्वारे अनुभव करया विनंती आसा वड्याच्या गुरुकारा लागीं कोणा मागणी वांटून दिल्या तुमी फुडें येवचें दया करून उभी राहा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन कंतराद्वारे आमची मागणी प्रारंभ करूया घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सर्गाचेर हाडली उल्हास भाव कित्याक तुमचा गांव भाव जाली हा मामाचो देवा लागीं माग संतोषाने उल्हास भाव मुखार मरये कित्याक समी करो जीवन जाला मागी हांवें देवा तुज्या वतान आमच्या संवसारा संतोष वयसो गेलो काय मागीर हांव कार मरी पावस म्हणजे जिनिसो संतोष आमकां लाभासो करून मागता हांव त्या क्रिस्त आमच्या आस्म्या मरी पावता आमेन अनंदोपाक आनी पुत्राक आनी पवित्रात्म्या अनंदोपा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या अनंदोपा आनी पुत्रा आनी पवित्रात्म्या देवा केल्या बड्यो आम म्हज्या राखण्या सारकें म्हाका दिलाय तुज्या बेन म्हजी मोत उजोडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन या कुटुंबा पासून देवा दिन जाल्ल्या पासून मागीर आमच्या होपा सारकींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरे कृपेन मरले सुमी तुजे सांगात आसत्रे आमी तर तुम सुदैव आनी सदैव बोळ तुजे खुशीचे जेजो बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र मोगाळा बापा तुवें दादल्याक आनी स्त्रियेक तुज्या सारक्याच्या आनी रुपाचेर रचोवन तांचो एकवट लग्नाच्या बंधान संपून केलो ह्या तुज्या योजनांत वांटेली जाल्ली आमची उर्बन लोबो आनी सेव्हरीन लोबो आज आपल्या लग्नाच्या 50 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमतात आनी तांचे थंय तुवें दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो उगडासकान तुका अर्गां दितात
कशे ह्या 50 वर्सांनी सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तांकां तुवें एका काळजाची आनी एका मोनाची करून सांबाळली, तशें जिविताच्या फुडल्या वर्सांनी तांचो मोग संपूर्णकायेक पावोवंक तुज्या सुभम दिन्यांनी तांकां नेटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सण वचोन फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश तुमकां. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. देव मोगाचो आनी जिवाचो उगम. ताणें आमकां ताच्या मोगांत वांटो दिला. ह्या ताच्या मोगांत जिवितांत विश्वासीपण वांटो घेतल्या आनी लग्नाचो 50 वर्सांचो उत्सव चलोवंक फावो केल्ल्या ह्या जोड्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. तुमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबां मोगाचे आनी शांत समाधानाची रावळेरां करूंक विशेष मिनत घेवंक तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गीच्या बापा आज लग्नाचो 50 वर्सां उत्सव संभ्रमच्या आमच्या पाप्पा मम्मीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या जिविताची संजेती पळोवन करतना तांच्या कुडीक भलायकी, मोतीक समाधान आनी काळजांत उल्हास दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गीच्या बापा सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी माया मोग एकवट विश्वासपण समाधान आनी बक्षणाचो मनोभाव रास करून आमच्या पवित्र सभेचें रूप नवें करूंक कुटुंबाच्या वडिलांक तूं आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गीच्या बापा लग्नाचो बेस सोडूंक तयार करच्या आमच्या तरुण जोड्यां पासून आनी आयल्यावर लग्न जाल्ल्यांनी सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावून मोगान आनी मायपासान एकामेका संगात दिवंक तांच्या भुरग्यांचें भविश्य प्रकाश बरीत करूंक तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गीच्या बापा लग्नाचो बांद तुटून आनी लग्नाच्या बेसाची पवित्रकाय नेगार करून समस्यां बली जाल्ल्या काजारी जोड्यान तांच्या काजारी जिणेचें मोल समजून एकामेका बोगसून तांचें आनी तांच्या भुरग्यांचें बरेपण चिंतून कुटुंबा जिवीत नव्यान रुपीत करीशें तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. ह्या संदर्भी मागीर जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद मागून घेवया. सर्गीच्या बापा ह्या संभ्रमांत एकठांय जावन संगता जेवंक फुडें सरतना आमी सेंकवेच्या जेवणाचेर आनी तें तयार केल्ल्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. हें जेवण संगता सेविल्ल्या वरवीं आमचे मदें मोग आनी एकवट सोडूं. उर्बन लोबो आनी सेव्रीन लोबोच्या 50 वर्सांच्या लग्न जुबलेव्याच्या संभ्रमाचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी मोगान आनी विश्वासीपणी जियोवंक एक बरें कुटुंब बांदूंक तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमांमध्ये भरले तुम्ही तुझे संगता श्रेमिते तू सदैव आणि सदैव फॉर जीसस चेंजेस भगवंती मरिया देवाचे मेळ आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मैं बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा साधी सता आणि सदा सर्वदा तू काळजाच्या गोंड्या मुझ्या नामान तुका वरवशांच्या माय मोयण्याचे धुलो प्राणी चेना तुझ्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे मोराचे पापाविने परतून आमी ओढणाशे आजा सारखे जिंजियेशे परतून आमी ओढणाशे आजा सारखे जिंजियेशे मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दे आमकां बस बस ना आमच्या देवा आमच्या आत्म्यातील बापाचे पित्याचे पवित्रात्म्याचे नावे मुगचनो देव अपुरबायच्या रितीन वड्याच्या गुरखारान मागण्या लग्न म्हणलो पवित्र सक्रामेंत घेतिल्ल्या या जोड्यांक 50 वर्सांचो संभ्रम. तर आता 50 वर्सांच्या या संभ्रमाची सुबीत केक हांगासर तांचे समकार आसा. तर आता विनंती आसा मणेस्तेन आयची व्हंकल आनी नवरो एक घडी तुमी उबे रावचे दोगांय उबे रावा पळया इल्लेशे एकामेकाचे हात धरा 2 मेटां काडून तुम्ही केकीच्या मुखार येवन रावचे इल्लेशे हात धरा आनी केकीच्या मुखार येवन तुम्ही रावा जाय म्हण विनंती आसा. आनी ह्याच वक्ता हांव मुखार आपयता आमच्या भुरग्यांक 5 जाणां भुरगीं आसात तशेंच सुनो आसात जावय आसा. तुमी एक घडी फुडें येवचे फुडें या पळया जावय आनी सुनो तुमी एक घडी मुखार येवचे तशेंच नात्रा एक घडी मुखार या पळया या नात्रा एक घडी मुखार या. येस मगचनो संभ्रमाचे अपुरबायेचे जोडे आपणाच्या लग्नाची 50 वर्सांची ही सुबीत केक कातरच्याक तयार जाल्या. तर आता आयची व्हंकल आनी नवरो ही सबैली सुबीत केक कातरते आसतना ताळयांचो आवाज दिव्या संगीत संगता एक जावन या सुबीत जोड्यांक उल्हास आमी पाठोवया अभिनंदन पाठोवया. तर आता रेडी आहात गी व्हंकल आनी नवरो रेडी ने ओके 3 2 1 एंड कट द केक. मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव वरते आचरण आज आमी मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव. मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून बरजळीक सळून उसवाडान बरोवन अभिनंदन मोठे आचरण आज आमी मागताव तुमच्या देवाचे बेसांव. भुरग्यांनी एकच पीस दिवचे एकच पीस वट्टू मेळोन दिया सगळ्यांनी एक एक उडको दिल्यार जावचे ना एकच एकामेका हात धरा पळय सगळ्यांनी येस एकच हात काणयान तुमी सकास दिवचे.
ओके मनीस्त उर्बन आणि सेव्हरीन लोबो तुमच्या काजारा दिस केक असेल लगी दटो तुमच्या लग्ना दिस केक असेल लगी केक आल्ली माई केक आल्ली त्या दिस केक कट्ट केल्ली गी नातल्ली अळे पळया त्या दिस केक कट्ट करून केक नातल्ली पण आज समापन 50 वर्षा उपरांत तो एक भाग ते एक अवकाश या जोड्यांक फावो जाला आणि त्या सोबीत केकीची गोडसाणी येदोळूस तांणी साकल्ली असा आणि आता हांगासर एक चॅम्पियनाची बॉटल हाडिल्ली असा अपुरबायेच्या रितीन ती हांगासर आता उक्तावण कर्ण जोड्यांच्या हाती ती दिवंक आमी आशेता आणि ती चॅम्पियनाची बॉटल उक्ती करच्याक मुखार पळयता मनीस्त रोनाल्ड लोबो एक घडी तुम्ही हांगासर मुखार येवच्याक विनंती असा रोनाल्ड लोबो तुम्ही एक घडी मुखार येवचे मगचनो गट्ट ताळयो दिवया मनीस्त रोनाल्ड लोबोक हांगासर संतोष दोरतो करच्याक बोसबीत एक चॅम्पियनाची बॉटल आता उक्ते करतात उक्ते जाता आसतना गट्ट ताळयो दिवया आणि बरें मागीर मगचनो अपुरबायेची केक कातरली आणि चॅम्पियनाची बॉटल हांगासर उक्ते केली आणि केकीची गोडसाण जोड्यांनी साकल्ली आसा आणि तीस गोडसाण आमकां हांगासर दिवच्या कायते आसात चॉईस केटरस घेवन संभ्रमाची केक आणि वायन आता तुमचे मुखार मगचनो एक सांगणे अशी आसा फुलुल्लें फुल बागींत बुलुल्लें काळीज तिच्या मोगांत फुलुल्लें फुल बागींत बुलुल्लें काळीज तिच्या मोगांत मोगाच्या या बंगारोत्सवाच्या जोड्यांक बरें मागचो वेळ हांगासर उदेवून आयला आणि बरें मागच्या खातीर या जोड्यान या जोड्याच्या कुटुंबादारांनी एका जाणट्या व्यक्तीक हांगासर विंचल्ले आसा आणि तांची वळख करून दिवची जाल्यार प्रस्तुत ती बेंगळुरांत वस्ती करून आसा काजरी जिविताचो सुमार 37 वर्सांचो अनुभव तिका आसा आपणाच्या मोगाच्या पती सांगता आपणाच्या एका चेरक्या भुरग्या सांगता अपुरबायेचे एक कुटुंब जिवीत ती जियोन आसा वृत्तेंत ती एक शिक्षकी भुरग्यांचो फुडार रुता करच्याक वावुरलेली बरी एक शिक्षकी जावन आसा ताचे संगी परगांवाक वचून थंयसर अपुरबायेचो वावर करून
थंयसर आसल्या सबार संघ संस्थांनी तिने बऱ्यांतलो बरो वावर कर्ण सबारांची काळजां म्हणा ती खंडीत जावन जिखल्ली आसा. ती एक बरी उलोवपी बरी चिंतपी जावन आसून आज ह्या कार्याक हांगासर येवन ह्या जोडयांक बरें मागच्याक ह्या जोडयांनी एका जोगत्या व्यक्तीक विंसला म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. ह्या कुटुंबाचीच ह्या कुटुंबाक बरें करून वळखोवची ती आसा मणेस्तीन एल्विरा लोबो फुडें येता आनी ह्या सुबीत जोडयांची वळख करून दिवन ह्या जोडयांक संवद मागता. आमचो MC बाब तितकेशे लांब आसा आनी हांव इल्ली मोटवी आसा देखून हें स्टँड लागीं दवरूंक सांगलें स्टेजीच्या कित्याक म्हाका तुमी सकाळां दिसाचे हांव सकयल रावल्या खंडीत जावन तुमकां दिसची ना आनी कोण सायबा म्हण तुमी चिंतून पडटल्यात देखून देव बरें करून तुमकां MC बाबा देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. कशी आसात? भलायकी भोव बरें. आज आमकां सकाळीं तावन उडोल तावन आमचो MC बाब बारीक सोबीत उतरांनी तुमकां सुदारसून आसा. हांव पळयत आसलें बारीक एक तालेंताचो मनीस तो आनी ताणें म्हजी बारीक सोबीत उतरांनी तुमकां परिचय करून दिली. देव बरें करूं तुमकां. आज हांगासर उर्बन लोबो आनी सेव्रीन लोबो हांच्या काजारी जिणयेच्या भांगराळो संदर्भ आचरण करून तांच्या आपोवण्याक उलो दिवन जमलेल्या समेस्त कुटुंबादारांक इश्टामंत्रांक आनी शेजाऱ्यांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां दडतो संतोश कित्याक एक हांगासर वेदीचेर बसून आशिल्ल्या उर्बन लोबो आनी सेव्रीन लोबोची हांची 50वी 50th वेडिंग एनिवर्सरी आनी दुसऱ्यान आमचो आयचो न्हवरो बाबा 80 वर्सांचो तरणाटो जावन जल्मा दीस आसरसूनचो अवकाश हाचे वरणी व्हरतो संतोश आमकां मेळोंक साद आसा गे ना खंडीत ना. हें एक वर्तें बाग आनी देवाचे विस्नार बेसांव आमचेर आसा. रॉनीन म्हाका फोन करून सांगलें बेंगळूर. ताणें उपकार मागलो की आंटी तुवें पप्पा मम्मीक भलायकी मागोवन 2 उतरां उलयचें म्हण. सुरू केनार गेलीं मागीर जायत पुता म्हण हांव ओप्पलीं. कित्याक म्हळ्यार हीं दोगांय म्हाका बोच मोगाचीं मनशां. हांगासर आयल्यार म्हाका कुळारचो अनुभव येता. वनी हसत्या तोंडाचो मोग दाखोवन तिणें उलोवचीं उतरां आयकतना सदां म्हाका हांगा रावया हांगाच येया म्हूण आकर्शण बगता. देखून रॉनी सांगलें जायत म्हूण. पूण आतां कितें उलोवचें म्हूण म्हाका समजना. काल उलोवचें तें कित्याक म्हळ्यार हांचे विशयी उलयचें जाल्यार आज सगळो दीस पावचो ना. मागीर तुमकांय जेवण ना म्हाकाय जेवण ना. देखून हांव बहुत मोटव्यान तांकां बरें मागोवंक आशेतां. वय खंडीत जावन देवा बापान आज एक अपुर्बायेचो दीस फावो केला. प्रत्येक तरान ह्या उतर प्रायेच्या जोड्याक तांच्या 5 जाणां भुरग्यांक आनी नातरां सांगता ह्या संतोशाच्या घडयेक साक्ष जावचें देणें निर्मिलां. तांच्या काजार जिणेचो फळ जावन 5 जाणां भुरगीं तांकां जल्मलीं. त्या भुरग्यांक भोवच कश्टान मोगान बऱ्या देखीन जोगासाणेन
वाडोवन तांच्या तांकी प्रमाणे बऱ्या फुडाराक तांणी तांकां पावयलां. ह्या तांच्या रिणाक आभारी जावन 5 जाणां भुरगीं हांगासर कुटुंबा समेत आसात. मोगाच्या पाप्पा मम्मीचो उपकार बावडूंक सक्तांनी सांगाता मेळोन हो एक संभ्रम आयोजीत केला अशें तांचो एकवट तांणी दाखयला. हाचे वरून वर्तें बाग खंयच्या आवय बापायक मेळात. खंडी जावन एक वर्तें बाग देवान तांकां फावो केलां. देवाची विस्नार बेसांवां तांचेर आसात. तांचो मालगोडो पूत रॉनी खंय साहेब हो ह्या घराचो पाटिंबो. तो आपल्या होकाल लाविना संगी 2 भुरग्यां संगी बंबईंत वस्ती करून आसा. ताका 2 जाणां भुरगीं वय. हो एक मालगोडो पूत आनी भाव म्हळ्यार असोच आसा जे म्हाकाय आसा जे म्हण सक्तांनी आशोवचे बरी एक एग्जाम्पल जावन जियेता. बारीच निस्वार्थी गूण तसो. आजकाल मोबायल नासतना आमचे दीस सरनात वयगिनी. सगळ्यांकी मोबायलाची बारीत गरज. तशेंच रोमनी आमी ह्या घरचो मोबायल फोन म्हळ्यार चूक जावची ना. हर एकल्याच्यो गरजो पुरयसूनचो सगळ्यांच्या कुर्साक कांद मारचो आमचो मॉडर्न सिरेनाचो सिमांवतो. दुसरो कोणूच ना होच आमचो मोगाचो रॉनी. ताका एक 2 जोरांनी ताळी पडटा पळया. देव बरें कर. यू कॅन सी. हांचो दुसरो पूत रिचा खंय आसा तो आतां हें कालंगे करनासा. हें सगळें कार्यक्रम वयसून घेतलो मॅनेजर तो. रिचा तिके मुखार ये पळया. हांव पळोवन वसा आयिल्ले घडयेता न्हू तो ताच्या पांयांनी ना पांयांक चक्रा बांदून धांवडोवन आसा. वो रिचा हांच्या अदीक मोगाचो पूत. ताचें बायल शाबी आनी ताच्या 2 भुरग्यां सांगाता तो लागसारच रावना वयल्या घरा तो. तांच्या हर एक तुर्त गरजांक तो सदांच हजर. ताका गोत्तून आतलें कामच ना. खंयचें तुमी सारा ताका गोत्त आसा. बारीच उदार मनाचो भुरगो. हसत्या तोंडान सगळ्यांचें गरजो तिसूनचो भुरगो. ताका इतलीं कामां गोत्त आसात गे. आजकाल आयकलां हांवें तो उदाकी दाखयता म्हूण. वय मू आयकलां हांवें तशें तो सगळ्यांकी उदा पिये लायता. सगळ्यांकी जाय जाल्लो मनीस. आयच्या कार्यक्रमाक भोंवतू वावंट तुवें काडल्याय देव बरें करूं तुका. आनी उपरांत मोगाचेंदू शांती ताका 2 जाण पूत ते आपल्या डॅडी उबे रावा मम्मी डॅडी विल्सन वालेरियन वाज संगे रावून ते भुरगे हांगाच गांवांत तांचें शिकाप जोड आसात. शांती पयशिल्ल्या दुबायंत कामार आसल्यार ताचें धन आनी मान पप्पा मम्मी कडच्यानूच आसा. आवय बरी भोव सुचुरूक बारीच सुचुरूक भुरगें मोगाळ आनी बारीच सत्रायचें भुरगें. हें ह्या शायन विल्लाचें सनशायन म्हणयत. देव बरें करूं तुका. आवय खुशी जाली तिचे बरीत म्हणल्यार. आनी चवथो आमच्या सर्वांच्या मोगाचो कुप्पे पदवाचो बेड्यांचो सावकार नवीन लोबो. हाळे उबे रावलो बरो सूट मारून आयला. तो आपल्या होकाल वेल्मा आनी 2 भुरग्यां सोमें आतां डान्स सुबित्तान डान्स केल्ले
एकलें ताचें आनी पोरस कुंगार मेळिल्लें दुसरें भुरगें तांकां सांगी तो कुप्पे पदार आसल्यार एक पाय तसो पेला पाडींतच आसा केदाळा गरज म्हळ्यार तक्षण एका मिनटान येवन सुदर्शनचो गूण तासो बारीच कश्टी मॉडर्न कृशीक कित्याक कितें तुमी विचारल्यार ताचे कडेन मेळटा ताचे कडेन मेळनातल्यो वस्तू नात इतलें की भिंडी सोलाय मेळटात पूण काल म्हणा लागलो हांवें विचारतना ते एक मात्र मेळना आनी ती म्हाका विचारनाका म्हण वय गे सो नावेन आमच्या बारी मोगाचो भुरगो देव बरें करून तुका तांचो निमाणो पूत खंय आसा आलेन मसालेन सबालकीर किफालक अल्हम्दुलिल्लाह किफसा तो उलयलें तुमकां समजलें गे ना मू म्हाका समजलें कित्याक म्हळ्यार आमी दोगांय बसतार बसो उलयता ही आरब्यांची बस तो पयशिल्ल्या दुबायंत आमचो दुबायचो शेख विन्सियाब तो पयस रावनूच पप्पा मम्माक धैर्य सांगता गे तुमी कांय भियेनाकात म्हज्या बोल्सान बरन गुले आसात म्हूण हांव तुमची कसली गरज आसल्यार सुदारसूंक हांव हांगासर आसा म्हणून बारी मम्मीक धैर्य सांगलां खंय देखून देव बरें करून तुका विन्सी अशें हांची ही 5 जाणां भुरगीं एका हाताच्या 5 बोटां बरी 5 बोटां ती ओट्टू केल्यार कशी एक घट्ट मूठ जाता गे ती ओट्टूक मेळिल्ल्या वेळार कोणायकी सोडोवंक जायनातली एक घट्ट मूठ जावन आसात म्हणून ताणें दाखोवन दिलां ही ह्या सनशायन विल्लाची 5 माणकां आनी चड परजोळोवन दीत म्हूण आमची सगळ्यांची आशा इतलें म्हटवान ह्या तांच्या भुरग्यांची परिचय तांकां एक जोरान ताळयो पेटया म्हळ्या आतां हांवें ह्या जोड्या विशीं सांगचें जाल्यार हांवें पळोवन जाणा जाल्ल्यो थोड्यो विचित्र संगती म्हाका झळकतात TV 9 येवच्या कार्यक्रमां एक हिगू उंटे म्हणून आयकलां गे तुमी पळयल्यात गे वय हो शब्द म्हाका मतीक येता तें कित्याक म्हळ्यार एका जोड्याचेर आमी पयली दिश्ट घालतना सरीसुमार उंचाय मोटाय लांबाय आनी पळयता पूण हांगासर तें कांय ना आमचो दट्टू लांब जाल्यार ओनी मोटवी दट्टू उणें उलयल्यार ओणी कळनासतना ताचेय मेळोन उलोवची नॉन स्टॉप ओनी बारीच हळे तिका खुशी जाली आतां उलोवंक जाय की तुका येताय गे हांगा ओनी बारीच कुशाली मनीस तोंड भरून दांत आनी ते 32 दांत दाखोवन ती हांसात जाल्यार वा एक फावटी पोट भरता ओनये तिके हांसोवन दाखय पळया आसात मग पुरा दांत 32 दांत नांत गे जडल्यात ओण्णी बेश्टें ह्या हांगा 50 इयर्स जायनात हितून येवंक 4 दांत जडाचे ते ओण्णी विन्सी बांदून दितलो आतां जोक्स एपार्ट दट्ट समाधानी जाल्यार ही इल्ली पुरपुरी अशें सबार उलटे गूण हांचे मदें दिसून येतात पूण एकाच रितीर पॉवरफूल गुणी तांचे थंय आसात दट्टू बारीस कश्टी मनीस ओनी ताच्याकी चड कश्टी कन्नडांत पादरसा तरा म्हणटात म्हणजे
एकच कडेन रावचो स्वभाव ना. आळसाय कितें म्हूण तिका गोतूच ना. दोगांय तें देवबिरान वडिलांक मान दिवचो गूण तांच्या आवय बापायची साकरी जोगासण केल्लें निदर्शन आमी पळयलां. दोगांयचो बोव व्हरतो गूण म्हळ्यार उदार मोन, मोग मैपास, सर्वां कडेन दाखोवन एक देखीबरीत जिणी तांच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन जावन जियोन दाखयल्या. हें तांचें व्हड हातेर. तें हातेर घेवन तांच्या काजारी जिणेची 50 मेटां सोडोवन सूख दूख सांगाता वांटून वारें वादळ झुजोवन पिडे शिडेंत मोगान साकरी करून संतोष आनी दूख वांटून जिणेच्या उंच पावंड्यार तीं आज पावल्यांत. हार्दिक उल्हास तुमकां. ह्या तांच्या पयणाक भरपूर सहकार दिल्ले, धैर्य आनी पाठिंबो जावन रावल्ले ताचे दोग मोगाचे भाव रॉबर्ट आनी वॉल्टर लोबो. वेर आर यू? तेय हांगासर तांच्या संतोशांत भागीदार जावन आसात. तांकां 2 ताळयो पेटया म्हळ्या. सांगाताच उनेच्या कुळारा तावन माय बाब भावां भयणी तावनी तिका हर एका रितीर सहकार तिका लाभला. उनेच्या कश्टांच्या पिडेच्या वेळार तिचो हात धरून धैर्य भरून मोगान सहाय केल्ल्या प्रत्येक तरान सहाय केल्ल्या फ्लोरीन पिंटोक सदांच ती ऋणी जावन आसात. हांच्या काजाराची सक्सेस स्टोरी म्हळ्यार त्याग, मोग, सोंसणीकाय आनी एकामेका समजोन सुदारसून वरचें अशें जावन ती सक्कळी काजारी जोड्याक हांगासर जमलेल्या जोड्यांक यंग एंड ओल्ड एक रोल मॉडेल म्हणयत. ह्या वक्ता म्हाका व्हरतो संतोष भोगता तांकां ह्या संदर्भार बरें मागचो अवकाश म्हाका लाभला. उर्बन दट्टू, तुवें तुजी जिणी एक सदें कुटाम देवादीन पीटर लोबो आनी जुलियानो लोबो हांचो मलगडो पूत जावन सादो शेतकार जावन ह्या मलगड्यांच्या जाग्यार पेलापाडेंत सुरू केली. आनीक त्या जिणयेक सांगातीण जावन सेव्हरीन ओनी देवादीन फ्रांसीस आनी सिसील कुटिना हांची दुसरी 8 जाणां भुरग्यां पैकी तुजो 50 वर्सां आदीं तुज्या जिवनांत ती आयली. तिणें तुजो हात घट्ट धरलो आनी जिणयेच्या नांगराक खांद मारलो. दोगांयनी भरपूर वावंट काडले आनी बरें बेळें काडलें. तुमचें सवें भुरग्यांनी मेळोन मस्त परिवर्तन हांगा केलें. एक नवें घर बांदलें, शेतां कोंडून माडयो घाल्यो, मलगाड्यांचो मान राखलो. आज खंडीत जावन तीं वयर तावन सर्गाराजार तावन सर्वां संतोशान तांची धराळ बेसांवां तुमचेर घालतेच आसात. देर वील बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स टुडे. आनी मुख्यलें आय थिंक तुमचें आनीक मुखेलें जीवन आनीकी मधुर आनीकी बागी जावं दी. तुमकां अदीक गरज आसची बरी भलायकी शांती समाधान सर्वेस्पर तुमकां लाभोवन दी म्हूण हांगासर जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां. सांगाताच असले सबार संदर्भ तुमचे जिणेंत लाभो म्हूण संतोश सांगून म्हजी ही 2 उतरां आखेर करतां. अभिनंदन तुमकां. उल्हास तुमकां उर्बन लोबो आनी सेव्हरीन लोबो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ताळयो येवन दीत.
मगोचनो बंगराळ्या जोड्यांक बंगराळ्या उतरांनी बरे मागल्ल्या कुटुंबाची वळख कर दिल्ल्या मणेस तेने एल्वीरा लोब तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा सैरन्यो आमच्या हाती ग्लास असल्यार या सुबीत जोड्यांत उबारिया मणेस्त उर्बन आणि सेवरीन लोबो तुमकां तुमचे मुखले काजरी जिवीत हे संतोषाचे जावं दी समाधानाचे जावं दी मोगान भरलेले जावं दी म्हण आमी समेस्ता आशेता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा उल्हास पटयता अभिनंदन म्हणटा आणि एक उतार सांगता 3, 2, 1 चीयर्स समेस्ताने ग्लासांतले सेवचे देव बरें करूं मगचनो एका आवयन आणि बापायन आपणाच्या भुरग्यां खातीर कितली मेहनत काडल्या कितली वावटो काडल्या कितली तांची पायांची पाय तांणी झरयल्यात आणि भुरग्यांचो फुडार आज तांणी रुता केला आणि भुरग्यांक एक बरो फुडार तांणी दिला आणि त्या देखून ह्या जोड्यांची आतां भुरगीं फुडें येतात आणि आपणाच्या मोगाच्या आवयक आणि बापायक हांगासर मान करूंक कशें येतात विनंती आसा तुमी आडलेली ती फुलांचो जलो तुमी आतां घेवन फुडें येवचें सक्कड भुरगीं नात्रां तशें जावय सून तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें ह्या वखदां एगडी मुखार येपण्या विग्गी तुमी मुखार येवचें सक्कड पोतो सोनो जावय वेग्गी तुम्ही पुढे येऊचे काही गेली पोताने दो वेग्गी येऊचे आपल्या दो पोतो जावय सोनो वेग्गी मुखार या दट्टून हांगासर येवचें विन्सी दट्टू एकडी हांगा येपण्या विन्सी दट्टू रिची दट्टू एकडी हांगा येवसर येवचें नत्रांनी येवचे नत्रा हांगासर असल्या देखून मुखार या मगचनो भुरगीं तशें जावय आनी सोनो नात्रां सांगता मेळोन आपणाच्या आवयक आनी बापायक हांगासर मान करतना मगचनो घट्ट ताळयो दिवया मस्त मेहनत तांच्या आवय बापायनी तांचे खातीर काडिल्ले आसा आनी आज एक बऱ्यांतलो बरो फुडार दिल्लो संतोष आपणाच्या भुरग्यांत आसा त्याच मोगान त्याच अभिमानान बरोवन भुरगीं आपणाच्या वडिलांक हांगासर मान करतना परत एक बडी घट्ट ताळयो दिवच्यो
मग चनो अपुरबायचे जोडे आसा. या जोड्यान 50 वर्सां आदी ती लग्नाच्या बांदांत एक जाल्ली. जोडला या जोड्यान बेस करूंक ना. आज तांणी लज दिवंक आसा मोगान दोन कीस एकामेका पयले इल्लोसो पोल्याक पोलो लागायचे जायत गी माय आनी जायत गी पयले मायक अवकाश करून दिवया मागीर इल्लेशे पोलो लागोय पळया इल्लेशे यजमान्याच्या गालाक इल्लोसो पोलो लागोवचो. येस इल्ले बोमारा घट्ट ताळयो दिवचे. या देव बरें करूं. हो मोग तुमचो असो सासून दी आणकी चड फुलोवन दी आणकी चड वाडोवन दी आनी तुमी जियेल्ली जिणी हांगासरल्या हर एकल्यांक प्रेरण जावन दी म्हणून आम्हा समेस्तांची आशा आणि आम्हा समेस्तांचे मागणे यांचं जावन आसा. देव बरें करूं. तुमी दोगांनी बसचे जैत गी. आणि मग न्हू बसून आसले आमी उडलतान बरें करून आयकोन आसल्या पळोवन आसल्या न्ही. आता सांगा तुमकां इल्ली दग म्हूण अशें भोगता गी इल्ली दग जाता गी ह्या क्वेश्चन इल्ली दग जाता गी ना. ओके दग जाता म्हणटात थोडी. आता दग जाताना इल्लेशे थंड पिये म्हण बघता न्ही गे. फ्रिजांतले उदक आसल्यार आमी उदक पियेता कितें म्हणटात हे उदक पियेनात गे म्हण वय म्हणा वय कंडिशन थंड कितें आमी पिये म्हण आमकां आशा लागता. आनी आज ह्या जोड्यान तुमकां संतोष करच्या खातीर इल्ले थंड पिवण हांगासर आसा केला. ह्या वखता तुमकां दिवच्याक विनंती आसा. चॉयस केटरस घेवन संभ्रमाचे पिवण तुम्ही समेस्तांनी घेजय म्हण तुमचे लागी विनंती आसा. कोणे डान्स करता म्हणले तांचे सॉंग जाय हांगासर सॉंग दी आपल्या डान्स करता म्हणल्यानी. ती चलताना दिसता ती मोडगोची उलयताना दिसता ती पणजेची ती नाचताना दिसता ती म्हापशेची वय ती चोली म्हज्या मोगाची वय ती चोली ती गोंयची वय ती चोली ती गोंयची वय ती चोली ती गोंयची तीच म्हज्याच मोगाची वय ती चोली ती गोंयची वय ती चोली ती गोंयची वय ती चोली ती गोंयची तीच म्हज्याच मोगाची.
मगचनो यस वक्ता तुम्ही हांगासर थंड पिवण पियेते आसतना या जोड्यांक म्हणून एक उल्हासाचें गीत या वाड्यागारांनी तयार केल्लें आसा आनी या बळोक जेजूची वाड्यागारां आतां हांगासर व्हडा मोगान व्हडा संतोषान मुखार येतात आनी हांगासर एक अपुरबायेचें उल्हासाचें गीत या जोड्यांक गावन दाखयतात तांचे हें गीत तुमी समेस्तांनी आयकुवच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करता वाड्याची दायकन फुडें येवचें. संतोषाच्या दबाज्यान वाळोंदी संगी बंगराळ्या जोड्याक आमी गायता हेंगी रेस्पेराचे घडी येता होणायच्या दिसा पर्यांत सगळी म्हणटा ते जोडे भोव सोबीत उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस दैरान तुम्ही फुडें सरल्या जिणयेच्या पयणार एकामेका सांबाळ तुम्ही दिलो आदार सुखा दुखान पिडे शिरेन कश्टान वारांत तुमच्या कुटुंबांत तुम्ही केले मोगाचे कारभार उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस भुरग्यां खातीर जिणेंत तुमी केला व्हरतो त्याग तिदवेला जिवीत तांचे शिकोवन देवा मोग आज बोलोवन आयला तांचो फुडार फळा बरी तुमची भुरगीं जाल्ले तांचे कितले व्हरते भाग उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस मोगान तुम्ही बांदून हाडला पवित्र कुटुंब भुरग्यांचे जिवीत दिता तुमकां व्हरतो मान आयच्या दिसात हांव फुडल्या जिणी आखे पर्यांत बळबलायकी लांब हांव तुमकां मी मागता उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमकां हो दीस सर्वा मेळोन आमी परबी पाटयता जाल्ल्या सुफोल तुमचो काजारी बेस. मगचनो भोव अपुरबायेचें उल्हासाचें गीत गायल्या राखोन बडवो वाड्यागारांक आमी अभिनंदन म्हणटा. बरें जालां तुमचें गीत वर्त्या मोगान तुमी तयार करन ह्या जोड्यां खातीर म्हणून हांगासर तुमी गायिल्लें आसा.
मग चनो आणि इल्लो वेळ असा हांवें आनी तुमी संगता मेळून इल्लेशे उलोवंक आसा आमी इल्ले उलयांगी उडलताना आयकतल्यात आतां तुमी इल्ले उलयचे उलयांगी कितें म्हणटात कोण न्ही उलयनान्ने उलयांगी नाका तुमी उलया म्हणलें तें म्हाका आयकना तशें जालां आतां उलयांगी उलया येस आनी या देगेन इल्ले उलयांगी हां तशें आमी सगळ्यांनी गट्ट उलोवंक आसा संतोश पावोवंक आसा न्ही एक दोन संगत्यो सांगता खुशी जाल्यार तुमी इल्ले बोव मारचे जायत गी ओके रेडी न्ही आदी मुनीस न्हिदल्यार कुडीक विशेव मेळटलो आदी मुनीस न्हिदल्यार कुडीक विशेव मेळटलो आतां मुनीस न्हिदल्यार मोबायलाक विशेव मेळटा खंय सत्य गी हां आनी इल्ले बोव मारचे म्हळें इल्ले बोव मारचे जायते ಹೃದಯದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲಾಮು ಹೃದಯದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲಾಮು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮು हा अनिल्ले जायजे काही ऐकना मग चनो आदी घरा कोणी सैरी आयल्यार बांयक कितली गुंड आसा बांयत कितलें उदक आसा म्हूण पळयतली आदी घरा कोणी सैरी आयल्यार बांयक कितली गुंड आसा बांयत कितलें उदक आसा म्हणून पळयतली आतां घरा कोणी सैरी आयल्यार मोबायलाक रेंज कितली मेळटा म्हूण पयलें पळयतात खंय हांवें सांगलें सत गे हां देव बरें करूं ओके तुम्ही ओप्पाल्यात सत म्हळें जावं दी आतां ह्या संभ्रमाचो एक पयलो गेम असो आसा ह्या संभ्रमाचो पयलो एक गेम असो आसा आज ह्या जोड्यांचो 50 वर्सांचो संभ्रम कितेंय जाता नोट एक सोडल्यार तुमचे लागीं 50 म्हणून बरयल्लें प्रिंटेड कितेंय आसल्यार तुमकां एक प्राइज आसा कितेंय जाता नोट सोडणं जायत गी 50 ರೂಪಾಯಿಸೋ ನೋಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಲ್ಟಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು 50 ಅಂತ ಬರೆದದ್ದು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ 50 ಯಾವುದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಟ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಸಾಗಿ यस कोण पहिल्यांदा तांकां दिव्या असागी कितें पळयागी वेगीन पळय हांगासर आसा कितें 50 हां खंयचेय जाता म्हळ्यार हांवें 50 आगी समणे ओके आनी कोणाडे आगी आसागी 50 बरं इल्लें एक कितें म्हण एक वस्तू दाखया म्हळें पन्नाणी दाखोवना नोट सोडणं ना न्ही ओके एका मनेस ताच्या चिटीर हांगासर 50 म्हणून बरं इल्लें आसा तर हें प्राइज आमी आकत दिता जायना गी जायत न्ही गी या तर हें आतां तें गेम जावन आयलो म्हूण चिंतलें हांवें येस हां 50 आसा तट 50 आगी पुरो ओके तेका कडेन आसा हांवें ताकाच उडलतो सांगला म्हाका गोत्ताल्लें आसा म्हणून उडलतो सांगलें कोणें म्हण येवन रप्प एक दिल्लें जाल्यार एक प्राइज जाल्लें तुमकां जायत गे आतां तेगा जाणां कडेन आसा म्हूण सांगला तेगा जाणांनी एक घडी उबे रावचें तेगी ददलेत न्ही गे समाणे ओके आतां गेम तेगांकी प्राइज दिवंक जायना एकल्याक मात्र प्राइज समाणे ओके तेगाय कडेन पर्स आसा न्ही ओके तेगा पैकी कोणाची पर्स मस्त इल्लेशी पोरणी जाल्या पिटो जाल्यार ताका एक प्राइज आसा ओके इल्ले पर्स म्हाका दाखया फुड्या दाखया ओके फोटो दाखय ओके म्हाका हांगासर पर्स मेळ्ळ्या आनी बारी पोरणी आसा दट्टूची पर्सनालिटी व्हड आसा पर्सी दाट आसा पूण इल्ली पोरणी आसा दट भितर घाला पळय येतगी वण्या बा जाय तुमचें नांव आल्वेन दट्टूक एक दोन ताळयो दिवया एक प्राइज ताका आमी उपरांत हांगासर दितले ओके आतां एक नाच हांगासर तयार केल्लो आसा तो नाच आतां आमी हांगासर पळोवन येवया एक नाच हांगासर तयार केला तो नाच आतां नाचच्याक फुडें येवचें
जब जोर जोर से अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से, फेविकॉल से। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया इस कॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। ஏண்டா எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு, வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு. புள்ள தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. पूनम की चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ। मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake, tap on the hard shoulder. Hit it, the party. Hit it, gimme, 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 gimme some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Booty shake, tap on the hard shoulder. Hit it, the party. Hit it, gimme, 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 gimme some more. भाऊ बरें एक घडी तुझे नाव सांग आणि कितें शिकताय म्हण सांगचें जैतगी. निहाली 10th स्टँडर्ड. निहाली 10th स्टँडर्डान शिकता. सर बरें मागता. बरें जालां तुजें डॅन्स जैतगी. सुपर जालां. व्हेरी गुड. ओके मग न्हू आतां आनी एक गेम आसा. आज ह्या जोड्यांचो वेडिंग एनिवर्सरी न्ही. आतां हांव माईक तुमच्या हाती दिता. तुमी इतल्यांत सांगाचे पूण दम सोन्नासतना सांगाचे जैतगी. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी न्ही. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी फास्ट सांगचे. कोण 3rd टायम सांगता पळय तांकां प्राइज आसा जैतगी. हांव तुमच्या हाती माईक दिता. तुमी तितल्यांत सांगल्यार जालें. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी फास्ट सांगचे. 3rd कोण सांगता तांकां एक प्राइज आसा. ओके हांगा आतां स्टार्ट करया. कोण सांगता तांकां सर. येस Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. ओके 5 पटी करेक्ट सांगला जैतगी. 5 टाइम्स सांगला. आणि नेक्स्ट ओके हांगा सर या लाईनीर कोण सांगतात. या बेगी चूर आता ॲक्शन करा. हांव दिता माईक. Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. ओके एक 6:45 म्हण तरी येत 7 जैतगी. 7 पवटी बरें कोण सांगला तुमी. नेक्स्ट या बेगीन कोण सांगतात. येस Happy wedding anniversary, happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. Happy wedding. ये वेडिंग वचून वेल्डिंग जालें धाडटा तुजें. भोव बरें. वेल्डिंग जाल्यार आणकी बरें. Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. ये तुम्ही सकाळी उठून काले योगा म्हणी करतात की एक 12 पावटी करेक्ट सांगला जैतगी. ओके पटल्यान कोणी सांगचे आहात की ह्याच सायडीन.
ओके हांगासर कोण सांगता सांगतात की ना ओके या क्वेश्चन येस हांगासर कोण सांगतात इल्ले धैर्य काणगे या सांगतात की नांगी येस ओके हांगासर कोण सांगतात तू सांग मादर Happy wedding anniversary, 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 happy. ओके ये आता हॅप्पी वचून कुप्पी येते कोण ना आता चोरवण्णे 5 ಪಟ್ಟಿ सांगले ಐತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಸರ್ ಎಸ್ Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. ಇದು 12 ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಅದು 12:15 ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 12 ಮಾಡುವ ಎಸ್ ಸಂಗತಗಿಮ್ಮ ओके आणि कोणी आदगी येस सांगा सर ओके कोणी आदगी ना सांगतात की बाय आता मॉन झालं पळ्या आता ती 15 सांगता गे म्हणून हॅपी बर्थडे सॉरी हॅपी बर्थडे सॉरी हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे सॉरी हॅपी बर्थडे कोण सांगतात की या Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary, 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 happy wedding anniversary. ओके बरं आला ओके बरं दोघांक प्राइज येता बाय तुमचे नाव विल्मा लोबो विल्मा बायक एक प्राइज असा आणि एक तुमचे नाव वायलेट फर्नांडीस वायलेट बायकी प्राइज असा अभिनंदन दोघांकी आम्ही प्राइज दिता मुगेचे नाव हांगासर ग्लास आणि प्लेट खाण आसा तितलो सहकार दिया आणि एक 5 मिनिटांनी मुखले कार्य आम्ही कितें म्हण सांगतले हांव ताच्या फुडें ओके काल तागी हाँ करेक्ट दटून सांगले पती मामायेचे पेस्त आसले अगर कोणी तुमच्या स्टेटसार पती मामायेची फोटो घाल्ली आसोन ते मोबाईल म्हज्या हाताक हाडिल्यार तांकां एक प्राइज आसा कोणाच्या मोबायलार स्टेटसार पती मामायेची फोटो घाल्ली आसा आणि ते मोबाईल म्हज्या हाती हाडिल्यार एक प्राइज आसा ओके स्टेटसार आसाचे आसा ओके हांगासर हाडिले जालें ओके फीस्ट ऑफ अवर लेडी ऑफ फातिमा म्हणून या तरणाट्यान घाल्ले आसा तुमचे नाव दीप्ती बाई मोरयेची एक भक्त म्हणी येत देव बरें करूंक उपरांत तुमकां आमी एक प्राइज दिता जैत गी मगचनो आत्ता हांवें गेम खेळिल्ले 3 गेम 4 प्राइजां 4 जणांनी मुखार येवच्याक विनंती आसा 3 गेम 4 प्राइजां विन जाल्ल्यांनी वेगळी मुखार येवचे मुखार या पळय येस या मुखार या 4 जणां येस दीप्तीबाई ये मुखार यस प्राइज काणगे या संगता एक तस्वीर एक रावा जायते संगता रावचे तस्वीर काढ
मग चनो या एका अपूर्बायच्या मग चनो अपूर्बायच्या कार्यांत आम्ही समेस्तांनी वांटो घेऊन या जोड्यांक बरे मागला आणि आज या जोड्यांक हांगासर येवन बरे मागले माणेस्ते नसा एल्बीरा लोब एकगडी तुम्ही फुडें येवचे हे जोडे तुमकां एक पुलंसो तोरो दिवन मान करूंक आशेता एल्बीरा बाई तुम्ही एकगडी फुडें येवन हो मान तुम्ही या जोड्यान तावन स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती हांव करता. देव बरें करूं. मग चनो हें कार्य इतल्या अपूर्बाई जाय जाल्यार तुमी आयल्यात. तुमी आयिल्ले वरवीं ह्या जोड्यांक संतोश जाला आनी आतां हें जोडें तुमचे लागीं उलोवंक आशेता धन्यवादाची उतरां पण ती उलयनात खंय पण तांचो पूत आतां हांगासर मुखार येता मनीस नवीन लोब तुमी फुडें येवचे धन्यवादाची उतरां आयिल्ल्या सगळ्यांक तुमी उपकार उतरांनी बावडसो. आज हांव देव बरें करूं म्हणून तुमचे समोर हजर आसा. आयचो हो सोबीत सुंदर दीस आमकां फोव केल्ल्या धन्य देवाक कळसंतावन आमी अर्गां दिता. आमकां बरी आवय बापाय फोव करून आमकां बऱ्या शिगुणांनी वडयल्ल्या तुमकां सदांच चिरऋणी जावन आसा. उगडास हांव काडटा आमच्या सर मलगाड्यांचो तांच्या कश्टा वमटीचो फळ आज आमी अणभवसून आसा. हांच्या आत्म्याक सस्नीक विशो मागता. आमच्या पप्पा मम्मीक काजारी जिविताक बऱ्या उतरांनी मिसाची बेटवणी केल्ल्या आमच्या ओमजूर पिरगजेच्या विगार मनादीक बाप विलियम मिनेजस हांकांय काळजांतान उपकार बावडटा. आमच्या पप्पा मम्मीक विस्नार उतरांनी भलायकी मागून आमच्या कुटुंबाची शबितायेन परिचय करून दिल्ल्या आमच्या मोगाची मावशी श्रीमती एल्विरा लोबो इसोय उपकार बावडटा. हांगासर आमकां आयचे सगळे कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक आनी डीजे संगीत दिवन आदार करून दिल्ल्या आमच्या शायन डेकोरेटर्स विलपी बंटवळ असो उपकार बावडटा. रुचीक जेवण तयारसून आमची ताणबूक थांबयल्ल्या चॉयस केटरर्स हांचो लायव्ह स्ट्रिमींग आनी फोटोग्राफी दिल्ल्या डेल्सन मिडिया मिस्टर डेरिक हांचो तशेंच आमच्या पप्पा मम्मीच्या संभ्रमाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या कुटुंबादारांचो सैऱ्यांचो शेजारी आनी वड्यागारांचो एकाच सूत्रान देव बरें करूंक म्हणटा. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದಿವಾದಿನ ಪೆಗ್ಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. देव बरें करूं. समेस्तांचो उगडास खान उपकार आठोवण्याची दोन उतरां हांगासर उलयल्यात आनी मगचेनो कार्यांत मुखलो वांटो आसा आमी जेवण स्विकार करचें. चॉयस केटरर्स तांणी तयार केल्लें जेवण थंयसर पोर्टिकोच्या बगलेन थंयसर मांडून दवरिल्लें आसा. तरकारी जेवण तुमी बसुल्ल्या समा पटल्या कुशीन थंयसर दवरला. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. आणि आता समेस्तांक मगोचनो हांगासर जेवणा उदा दिवंक आसा. वड्याचो गुरकार तुवें एक घडी मुखार येवचें
हांवें सांगल्लें एक उदकांत एक चंबू हाडा म्हणून उदकाचो एक चंबू हाडा म्हणून हांगासर मडकीत हाडल्या कित्याक गोत्ता आगी मडकी कित्याक हाडली गोत्ता आगी कित्याक म्हळ्यार ह्या जोड्यान थंय भरपूर मोग आसा भरपूर संतोष आसा भरपूर हांगासर एकवट आसा धदोस गाय आसा त्या देखून हांगासर एक सबीत बुडकुलो हाडला ह्या वक्ता ह्या बुडकुल्यान तुमकां समेस्तांक जेवणां उदक दितात दटू हें काण घेवचें वड्याच्या गुरकाराक तुमी दिवचें वड्याचो गुरकार आमकां दिता तुमी गुरकाराक एक जाप दिवंक आसा जायत गी म्हाका न्हू हांगा जमल्या सर्वांक तुमकां जेवणा उदक दिता जेवणाक उदक आयलें म्हणटात का आतां मगो न्हू विश करूंक हांगासर सगळ्यांनी येवन ना कित्याक म्हळ्यार आमचो उर्बन दट्टूक इल्ली प्रायज जाल्या न्ही गे आनी सगळ्यांनी येवन सेकंड दिवन आत आलोन आल्यार असो बावळ्याची खीळ चुकोवंक अशी एक अभिप्राय आनी इल्ली भलायकेच्या दृश्टीन हांवें सांगचें त्या देखून हांगासर एक लायन करना अशें पुरो विश करूंक ना आतां आमचो दट्टू घरा भितर वयता तांकांय भूक लागता न्ही गे पूण आमची सेवरीनबाई हांगासरच आसा तुमी लायनीर येवन मेळाचे म्हणना जेवा ददोशी जेवा ती येणे तेणे भोंवण आसता थंयसरच वचून मेळोन तिका विश केल्यार जालें जायत गे थंयसरच वचून तुमी विश केल्यार जालें कुटुंबाचें गीत आगे लास्टाक तुमी बाय गीत आसा गी गीत तुमचें शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आसा गी आसल्यार तुमी संगीत ह्याच वेळार सांगतात गी या मग जनो गीत आयकोवचें ह्याच वेळार पटी आसली इल्लेशी जेवणाक उठा जायते पटी आसली उठा इल्ले मुखार आसली इल्लो वेळ बसा जायते नाल्यार ती रश जाता ಪಟ್ಟಿ ಆಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೌನಾಗ್ ಹೊಸ ತರಕಾರಿ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ओके तशेंच वडलो डान्स करून दाखयले नियाळी तुवें एक घडी मुखार येवचें तुका एक उडासाची खाणीक हांगासर दिवंक अशें येतात या दया करना तुवें एक घडी फुडें येवचें आमच्या आबानी माय हांगासर एक खाणीक दिवंक अशें येतात तुका तुवें ती स्विकार करची. मग चनो एक विशिंग सॉंग आसा जायते सगळ्यांच्या नांवान कुटुंबाची गावन दाखयतात ह्याच वेळार तुमी जेवणाकी विचार तुमचे लागीं विनंती या थँक्यू तुम्ही या गीत गावचे गीत गाया जायते यस मग चनो या कार्यान तुमी समेस्तांनी तुमचो बरो सहकार दिल्ल्याक तुमकां समेस्तां कुटुंबा तर्फेन हांव विन्सी मोरस देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू एवरीवन. एक विसरलो सॉरी मागता फादर जेम्स आमचो कुटुंबाचो विगर जावन मिसाचें बलिदान भेटयलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच विन्सी मडेंतर MC हें सगळें कार्यक्रम म्हणून हाडून ताणें आदार दिला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. उल्हासाची गीत गावची भुरगीं मुखार या पळया. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor the word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you. देव बरें करूं कुटुंबाच्यांक बरें जालां तुमच्या उल्हासाचें गीत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मग चनो जेवणाक वेतेली देखून जेवणाक वेचाक विनंती आसा.
Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. You were so young, oh, and I was so free. I may have been young, but baby, that's not what I wanted to be. Well, you were the one. Oh, why was it me? 'Cause baby, you showed me so many things that I'd never see. Whatever you need, baby, you got it for me. Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in, stumbling in.
उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्या लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय लंडनाक वच तूं अमेरिकाक वच तो थंयचो लोक तुका आपलो म्हूण सोना तूं कोंकणी पायसो रे तूं कोंकणी मायसो रे तूं खंय गेल्यार तुजो जल्म बदलाना तूं लंडनाक वच तूं अमेरिकाक वच तो थंयचो लोक तुका आपलो म्हूण सोना तूं कोंकणी पायसो रे तूं कोंकणी मायसो रे तूं खंय गेल्यार तुजो धर्म बदलाना कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी तो परगांवांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी ते परगांवांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय हाय
हाय हाय सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी जाऊया दोघांदा दोषी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर धांवता मुजी काळजा बुडी पोसला या दर्या तडीर कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अपरूप घडी कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अपरूप घडी तशी जाऊ आमची जोडी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय Festa santek यागो चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता सांतेक यागो चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया Festa santek wetana chedia kandya kundya waat
वतदक सोसना चेड्या चुलूंक सोबलो घाट फेस्ता संतेक वेतना चेड्या कांट्या गुंट्या वाट वतदक सोसना चेड्या चुलूंक सोबलो घाट कांट्या कुट्या वाट तर चारोटा मी हाडूया वतदक सोसना तर दामास तुका दुरुया कांट्या कुट्या वाट तर चारोटा मी हाडूया वतदक सोसना तर दामास तुका दुरुया फेस्ता सांतेक या गो चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता सांतेक या गो चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया हातांत एक दमडिनारे करसा किते वाट हातांत एक दमडिनारे करसा किते वाट नेसूंक बरें कापडनारे करूंक कशें नेट हातांत एक दमडिनारे करसा किते वाट नेसूंक बरें कापडनारे करूंक कशें नेट हातांत ताचो पयसो थोडो जायतो दुडू बँकांत काजाराचो साडो तुजो हाडून चिंतला मनांत हातांत असो पयसो थोडो जायतो दुडू बँकांत काजाराचो चिंतला मनांत फेस्ता सांतेक या रे चेड्या फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेन दोगांय आमी हसून खेळून नाचूया फेस्ता सांतेक या गो चेडवा फेस्ता सांतेक वचूया फेस्ता सांतेक वचून आमी हसून खेळून नाचूया ला 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 Hey, 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 hey. La 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 सगळ्यांनी देखताली नदरेक तू मुझ्या सांपडताना पोदा विसराली एक सुरी असलेल्या काळजांत मुझ्या तुका घेऊ काशिली शेजारच्या येता काजरा खाऊ पोदा गायताली गायता गायता नदर भोंडून सगळ्यांनी देखताली नदरेक तू मुझ्या सांपडताना पोदा विसराली एक सुरी असलेल्या काळजांत मुझ्या तुका घेऊ काशिली विसरालो खंडी तुझ्या हांव मोगाक आशेलो तुझ्या मधुर पोदांक भुल्ललो तुझ्या ताळ्याक मेसवून गेलो गायताना तूं म्हाकाच विसरालो खंडी तुझ्या हांव मोगाक आशेलो
सांचे नाय म्हणून मुजो हो संगात सांचे नाय म्हणून मुजो हो संगात सुकून गो गेले केदना तुंग येतले उसक्यान तुझ्या काळीज मजे सुकून गो गेले मोगा तू ये आनी गप्पान म्हाका गे 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 कितलो तेंप गेलो पूण हांव अजून रावता तुका देवच जाणा तूं कित्याक म्हाका गो सोतायता दिसांनी रात फकत तुजोच उगडास म्हाका येता एक तरी फोन करूना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका एक तरी फोन करूना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका केदना तूं गो येतले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकून गो गेले केदना तूं गो येतले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकून गो गेले मोगा तू ये आनी गप्पान म्हाका गे 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 कितें करता कांयच म्हाका खबर ना उतर म्हाका दिवन गेले म्हजो हुस्को तुका ना तुजो व्हड सेंटिमेंट जाला गो म्हाका एक तरी चीट बरय ना जाल्यार ईमेल धाड गो म्हाका एक तरी चीट बरय ना जाल्यार ईमेल धाड गो म्हाका केदना तूं गो येतले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकून गो